Sonia, Rupiateva, Bakanuya, Akatatso, Takatsuya, Anonatu, Kodoptonia, Chivitaku, Surutonia, Amkaburya, Watamu, Tucharaja, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेसू तुमकां कृपा दिवं. आनी सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. हे आयचे मिसाची भेटीन आनी आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून स्टेला गामा पयल्या जल्मा दिसाक देवाक दिनवासून आर्गां दिवन मिसाची भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मिंगेल आनी इल्डा डायस हांच्या आत्मे पासत देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आना मारिया फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस आयज मनयता. देवान तिचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमच्या गोराब्या पासत, आमच्या समाजा पासत, आमच्या गवळ्यां पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो, देवान ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना आमकां वेगवेगळे तरेची जुट्टी दिल्या, ऑथॉरिटी. आनी ही ऑथॉरिटी घेवन आमी आमचे खाल आसलेल्यांक बरे भाशेन बऱ्या चोरवाक व्हरूंक आमकां नेमल्यात. जावं याज्ञीक ओ जे कोण रिलिजियस हेड्स आसात ते, ओ जावं आमच्या घोराब्यांतूच आवय बापूय कशी जी कोण वाडलेलीं आसात तांकां जी कोण ल्हान आसात तांची जुट्टी दिल्ली आसा. ओ जावं खंयच्याय वावराच्या जाग्यांचेर जे कोण बॉस आसात ते, वो आमच्या राजकीय मळार जे विचून काडलेले आसात ते, हे सगल्यांक देवान ही जुट्टी दिल्ली आसा. जाल्यार आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन सगल्यांक जांकां जुट्टी दिल्या तांकां जबाबदारेन वावरूंक देव उलो मारता. पूण जायते फावटी आमी आमचो कायदो पाडूंक, आमी आमची जबाबदारी पाडूंक चुकल्या. जायते फावटी आमचे खाल आसलेल्यांक आमी घडे तांचो वायट फायदो काडला. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें आमी देवा लागीं बोगसणे ही मिसाची सुरवातेक मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून कणान सारून वायट आदारून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनती करात म्हूण कातून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसोन आसतलीं वर्ती देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस ओदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमची आशे वर्ती तुवें बसायलेलीं देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका पावलें.
मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या गोंयल्या विरुद्ध संदेश दी. संदेश दिवन तांकां सांग, गोंयल्यांनो, सर्वेस्पोर अशें सांगता, आपणाचेंच पोट भरता त्या इस्रायलाच्या गोंयल्यांचें खोटा. गोंयल्यांनी आपआपले हिंड चोरवाक व्हरूंक जाय, पूण तांचें दूद पिवन तुमचेंच पोट तुमी भरलें. तांचे लोवेंची तुमी नेसवण केली. टुणटुणीत आसल्या त्या शेळयांक तुमी मारल्यो, पूण हिंडांक तुमी चोरवाक व्हरूंक ना. घायल जाल्ल्या शेळयांक तुमी गोठ करूंक ना. पिडेस्त जाल्ल्यांचो तुमी परामोस करूंक ना. सांडलोल्यांक तुमी सोदूंक ना. परतेंच जाल्यार दारुणायेन आनी जबरदस्तेन तुमी तांकां राखल्यो. गोंवळी ना जावन हेवशीं तेवशीं त्यो शिंपडल्यो आनी रानवट मोनजातीच्या घांसाक सांपडल्यो. म्हजो हिंड हेवटेन तेवटेन शिंपडला आनी पर्वतांचेर आनी उंच दोंगरांचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हिंड आख्ख्या देसांत जोळी मोळी शिंपडला. कोणूच तांची पर्वा करिना. कोणूच तांकां सोदूंक वचना. बरें तर गोंयल्यांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गोंवळी ना जावन तो रानवट मोनजातीचें खाण जावंक पावलो देखून म्हज्याच गोंवळ्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना देखून म्हज्या हिंडाक चोरवाक व्हरचे सुवातेर म्हज्या गोंवळ्यांनी आपलें पोट भरलें देखून गोंयल्यांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हज्या गोंवल्यांचो हांव आतां हिशोब घेवंक वेतां. तांचे कडचो हांव म्हजो हिंड परतून खाण घेतां आनी तांकां हांव तो चोरवाक व्हरूंक दिवचो ना. हे परी आपलेंच पोट भरचें खाण गोंवळी आनीक करचे नात. तांच्या तोंडांतलो हांव म्हज्या हिंडांक सोडयतलों. त्यो आनीक ताच्या फासाक सांपडच्यो नात. कित्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेळयांचो परामोस करतलों आनी तांकां राखतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगलीं बरोबर म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजीं चोरवणां, तुंय म्हाका तूं विसव दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखान कोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशीं सदांच तूं उबो, सांगाती दांड्या कोंक्या सयत. गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळेतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतलीं. देव दाना तुज्या मोगाचीं. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया.
देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत, तें काळजाचें अंतरेक आनी चिंतना पारकिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गींचें राज अशें, एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मळ्यान काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावरड्यां लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मळ्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मळ्यान वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी आनीक कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणीं जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मळ्यान वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुगदमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या तावन सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणीत घेतलेल्या आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका कशी, तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. फादर, एक प्रश्न. ह्या दिसांनी तुमी पाद्री आल्ताराचेर रावन जायतें उलयतात तें आयकूंक येता. म्हजो कन्सर्न म्हूण सांगता फादर, तुमी आल्ताराचेर तावन हे भाशेन सरकाराक तांसप वो जें कितें स्टेटाचें आसा ताचेर आड उलोवप, तें तुमी कित्याक करता? तूं कित्याक उलयता फादर आल्ताराचेर थावन हे भाशेन? हांवें जबाब दिलो, तुज्या भुरग्यां पासत, तुज्या भुरग्यांच्या फुडारा पासत. म्हाका भुरगीं ना आनी म्हाका भुरगीं आसची ना, म्हाका फामील ना, म्हाका फामिलूय आसची ना, पूण तुज्या भुरग्यां पासत हांव उलयतां. कित्याक तूं उलोवपाचो बंद जाला आनी तुमी उलोवपाचें बंद जालें देखून आतां आमकां पाद्रींक आल्ताराचेर रावन हे भाशेन उलोवपाक पडटा आनी मागीर तुमी व्हायरल कोत्तात व्हिडियो. हो जबाब ह्या म्हाका प्रश्न करप्याक हांवें दिलो. भावा भयणीनो, आयज आमकां देवाचें उतर गवळ्यां विशीं सांगता. इस्रायलाचे गवळी हांकां इजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, सर्वेस्पर देव
इजेकियेला वरवीं तांकां संदेश दिता आनी संदेश सादो, जो वावर तुमकां दिला करपाक तो तुमी करिनात. तेच बरोबर तुमच्या खाला जे कोण आसात तांकां तुमी पिडून खातात, तांचें दूद पियेतात, तांची ल्हंव काडटात आनी हे भाशेन ह्यो शेळयो ज्यो आसात त्यो तुमच्या हाताखाल दिल्ल्यो आसात, तांकां तुमी फावो तें मार्गदर्शनूय दिना. आनी देखूनच इतले पासून देवान म्हणलें तुमच्या हातांतली हांव तांकां काडटलों, कित्याक तुमी बेजबाबदार जाल्यात. तुमच्या हातांतली काडटलो म्हणला तेन्ना भाव भयणीनो एक वस्त पळोवंक जाता, थंयसर एक प्रश्न आसा, एक प्रॉब्लम आसा. आनी हो प्रॉब्लम हो की जे गवळी आसात ते बेजबाबदार जाल्यात. जाल्यार हे जे गवळी आसात तांकां काडून दुसरे कित्याक दिना? कित्याक देवान हेंय म्हणलेलें आसा, हांव तुमकां म्हज्या काळजा सारके गवळी दितलों आनी ते तुमकां बरे सुवातेर चोरवाक व्हरतले. जाल्यार इजेकियेलाच्या पुस्तकान आयज जो संदेश मेळटा, हांवूच तुमचो गवळी जातलों, हांवूच तुमकां बऱ्या चोरवाक व्हरतलों. भाव भयणीनो, आयज ही जुट्टी कोणाच्या हातान आसा? आयज हे गवळी कोण? सुरवातेक म्हणुया पाद्री ओ जे कोण धर्मीक गुरू आसात, धर्माचे वडील आसात ते पयले सुवातेर. आनी धर्माचे वडील आसात तांकां कायदो आसा, जबाबदारी आसा आपल्या शेळयां विशीं, शेळयांक बऱ्या चोरवाक व्हरूंक, तांकां हे जे दुसरे जनवारां आसात तांच्या हातांतलीं निवारूंक, सांबाळून दवरूंक तांकां. दुसरे सुवातेर आमकां आसात आमचे राजकी फुडारी, तेय आमचे गवळी, ते आमी विचून काडलेले, आमचे पासत विचून काडलेले हेंच काम करूंक, काळजी घेवंक ह्या शेळयांची, तांकां फावो त्यो वस्तू आनी फावो त्यो सवलती दिवंक विचून काडलेले. तशेंच आमकां आयज ह्यो जुट्टी घेवन आसात आमची आवय बापूय आनी आमचे घराचे वडील, तांकांय ही जबाबदारी दिल्ली आसा आपल्या भुरग्यां सवें आनी आपल्या खाला कोण आसात तांचे सवें भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक. ह्या पासत लग्न जाता तेन्ना तशेंच बावतिजमाच्या दिसाक हो प्रश्न आमच्या क्रिस्ती आवय बापायक विचारतात, भुरगीं तुमी देवाच्या हातांतलीं देणें कशें घेतलीं हें एक विचारतात. आनी तांकां क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे पवित्र सभेच्या आदारान तांकां तुमी वयर काडटलीं हो प्रश्न विचारतात. आनी मागीर बावतिजमाक पदोन आनी मोदोन तांकां हाडटात, ह्या भुरग्याच्या आवय बापायक तांचे कायदे पाळूंक आदार दिवच्याक तुमी तयार आसात, हेंय करतात. म्हणटच घरांत वो घराब्यांत आमचे वडील जे आसात तेय गवळी. आयज वावर जायतो आसात, वेगवेगळे तरेच्यो कंपनी आसात, वेगवेगळे तरेचे कारखाने आसात, जे कोण वयर आसात वो जे कोण जुट्टी घेवन आसात असल्या कंपनींनी आनी असल्या फॅक्टरींनी ते जावन आसात हे गवळी. आपणा खाल जे आसात तांकां बरे भाशेन वावराक धरूंक आनी तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक आनी फावो त्या वेळार तांकां तांचें पागार दिवंक, जो वावर तांणी केला त्या वावराक तांकां फावो ती मजुरी दिवंक विचून काडलेले आसा. हें आमच्यान म्हणूंक जाता आमचे लागीं घडी कसलीच जुट्टी ना, पूण तांचेय सवें हें गवळीकपण आमच्यान पळोवंक जाता, वो हें मुग्दमपण पळोवपाक जाता. जेन्ना आमी कोणाकूय आमच्या घरान कामाक हाडटा, जावं आमच्या घराच्या भायलो वावर वो आमचो घरचो भितरलो वावर, तांकां फावो त्या वेळार तांची मजुरी दिवंक असली जबाबदारी भाव भयणीनो आमकां दिल्ली आसा. आनी ही जबाबदारी जी आमकां दिल्ली आसा ती आमी सगल्यांनी पाळपाक गरजेची. जाल्यार आयज हो संदेश हांव तुमच्या हातांतली ती काडून घेतलो. कोणाच्या हातांतलो काडून घेतलो? जे कोण बेजबाबदार जाल्यात तांच्या हातांतली. जरी तर तुमी बदलिनात तुमचें मन आनी सारकें करिनात, जाग्यार घालिनात, जाल्यार तुमच्या हातांतलें काडून घेतलो. भाव भयणीनो, वावर करपी आयज जायते जाण आसात, असल्यो जबाबदाऱ्यो सांबाळटात ते वेगवेगळे तरेन आसात. आनी एके वाटेन आमच्यान म्हणूंक जाता आमी सगळे गवळी, त्याच बराबर आमी सगळीं जाणां शेळयो. सादो एग्जाम्पल, हांव गवळी, धर्मीक गवळी,
पूण त्याच बरोबर हांव शेळी, एक समाजीक शेळी म्हणटूच जे कोण समाजान गुंवडी आसात, दर्या आमचे पॉलिटिशियन्स आसात जांकां आमी वेंचून काडल्यात, आमचे MLA, मंत्री, आमचे पंच, सरपंच आनीक हेर ब्युरोक्रेट्स जे आसात ते आमचे वडील समाजान. पूण धर्मीक वाटेन हांव तांचो वडील. ते जेन्ना समाजान वडील तेन्ना हांव तांची शेळी, पूण धर्मीक वाटेन त्यो म्हज्यो शेळयो. हे भाशेन आमी सगळे जे कोण गुंवडी आसात आनी शेळयो आसात दोनूय वाटेन पळोवंक जाता. आमी शेळयोय आनी आमी गुंवडी जाल्यार दोनूय वाटेन आमी जबाबदार जावंक आनी दोनूय वाटेन आमी खालती जावंक आनी फावो तें मार्गदर्शन घेवंक आमकां उरलो. वेगवेगळ्या मोडांचेर आमकां हो वावर आसा तो आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता. एक देख आमकां दिल्या, एक वपार जेजून आमकां सांगल्या दाकांच्या मोड्यांची. हो दाकाचो मडो आमी आमच्या जिविताच्या खंयच्याय भागाक लावंक जाता, जावं आमच्या धर्मान, जावं आमच्या समाजान, जावं आमच्या घोराब्यान, वो जावं आमच्या वावराचे सुवातेर आमच्यान होच मडो दवरून पळोवपाक जाता. वेगवेगळे तरेन आयज वावर करतात. थोडे बेगीन येतात, थोडे मागीर येतात, थोडे भोव पयलीं तावन आसात, थोडे आतांच न्यू फ्रेशर्स. जाल्यार आयच्या दिसाक आमकां हो खेरीत संदेश, दर एकल्याचो वावर आमचो गरजेचो आनी म्हत्वाचो. दर एकल्याचो वावर मोलादीक. ह्या पासत तुवें जें कितें करपाक जाय तें तुवें केल्यार पुरो. तुजो वावर जो कोण आदीं तावन काम करता ताका कंपेर करपाक गरज ना. वो जो कोण आदीं तावन करीत आयला ताणें आतां आयल्या तांकां सांगपाक गरज ना तूं भुरगो मरे तुका कितें कळटा. हें करपाक जायना. कित्याक सगल्यांचो वावर त्या वेळार जो दिल्लो आसा तो करता जाल्यार तुजो वावर बरो जालो. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी हो नियाळ करता आसतना पळोवया जायते फावटी ह्यो शेळयो घुसपागोंदळाक सांपडलेल्यो आसात. जेन्ना गंवडी खंयच्याय भागान आतां आमी नियाळ केला, खंयच्याय भागाचे गंवडी जेन्ना जबाबदार जायना तेन्ना शेळयो घुसपागोंदळाक पडटा. आमी यादनीक जरी तर आमच्या शेळयां सवें सारको वावर करिना, तांकां बरें मार्गदर्शन दिना जाल्यार आयज आमच्यो जायत्यो शेळयो कितें कितें उलोवपाक लागलेल्यो आसात, खंय खंय वचपाक लागलेल्यो आसात, जिवितान एके भाशेन सांडलेल्यो आसात, मार्गदर्शन ना जाल्लें आसा. आयज आमचो देश जांच्या हातान पडलेलो आसा, खेरीत भाशेन गंवडी कशें वावर करता आसतना आयज शेळयो परतून परतून रस्त्यार पावपाक लागलेल्यो आसात. वेलसांव पळोवया आतां आमच्या संदर्भान हें डबल ट्रॅकिंग जें आसा, सुप्रीम कोर्टान जरूय ताचेर बंदी घातलेली आसा, तरी पूण हे RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड परतून परतून येवन त्या वाठाराक हें डबल ट्रॅकिंग घालपाचें काम करपाक सुरू करतात. वेलसांव आनी त्या वाठाराचो लोक सगलो उठलो आनी वचून वचून ते आयिल्ले पावटी तांकां काम बंद करचें पडटा. लोक आयल्या उपरांत ते धांवतात थंयसरले. ह्या दिसांनी पेपराचेर तुमी वाचलां आसतलें. लॉजूय दिसना आनी आमचो सरकारूय तांकां कांयच करिना. आमचो सरकारूय एके भाशेन इनसेन्सिटीव जाल्लो आसा. जुट्टी आसा, गंवडीकपण आसा, पूण आपल्या गंवडीकपणाचेर तांणी दोळे धांपलेले आसात. मुद्दम जाता तें करूं. आनी असल्या वेळार शेळयो आसात तांकां त्या ट्रॅकांचेर, त्या रस्त्याचेर येवपाक पडटा. आतां लोटली, रासाई आनी दुर्बाट हांगासरूय सुरू जालां. आतां ह्या दिसांनी आमकां परतून परतून आयकूंक मेळटलें. सागरमाला हाचे काल हो प्रोजेक्ट करपाक हे दोनूय जेटी, रासाई आनी दुर्बाट हांगासर, जाल्यार थंयसर कोळसो येतलो हें सगल्यांक खबर आसा. सरकारा लागीं विचारल्यार जाप काडना, जाबाब ना थंयसर कितें येतलें तें. जाल्यार असल्या वेळार आतां ह्यो शेळयो सगल्यो बाराबर येवपाक लागल्या. घडये आतां ह्या फुडल्या दिसांनी हेंय आमकां दिसती पडटलें. भाव भयणीनो, हें सगलें खूब दुखाचें. जेन्ना आतां आमी आझादी का अमृत उत्सव मनयलो, एके वाटेन हर घर तिरंगा फकत झेंडे लावपाक आमकां शिकयले आमच्या घरान, पूण दुसरे वाटेन त्याच दिसाक असलो वावर जो शेळयांक एके भाशेन घुसपागोंदळाक घालता, शेळयांक एके भाशेन लुटून खाता, शेळयांची जमीन जी आसा ती काबार करता. तर असल्या वेळार हे गंवडीकपण देव म्हणटा हांव म्हज्या हातान घेतलो, हांवूच तुमकां चरयतलो, हांवूच तुमकां बऱ्या चोरवाक व्हरतलो.
तर देवाचेर पातयेवन भाव भयणीनो, जें कितें वेळाच्या वेळार आमी करपाचें आसा जण एकल्यान, जावं आमी गवळी कशे वा जावं आमी शेळयो कश्यो, तें करूंक आमी काळजीदारपण घेवया. देव जरी तर आमचे वाटेन आसा, देव जरी तर आमचे बराबर आसा, आनी देव जरी तर आमकां मार्गदर्शन दिवन मुखार व्हरता, जाल्यार आमी खरेंच भिवपाची कांयच गरज ना. पूण जी कितें जबाबदारी आमकां जण एकल्याक दिल्ली आसा, शेळयो कश्यो वा गवळी कशे, ती बरे भाशेन जरी तर आमी पाडीत, जें कितें वायट निसंटोन येवपाचें आसा तें आमच्यान आडावपाक जाता. तर हीच करपा भाव भयणीनो आमकां मागुया, आनी जण एकलो आमी बरे गवळी आनी बऱ्यो शेळयो जावंक आमकां करपा मागुया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मीत. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामे येता सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट por गुटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन कोणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणाऱ्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. गोवळी आमी, शेडयो आमी, जाल्यार गोवळी कशे आमची जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक आनी शेडयो कश्यो आमी सदांच देवाच्या हाताखाल रावूंक आमकां कृपा मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तू भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Lord
विस्फोट म्हाका सोडयता आयज म्हाका उणें नासना तुय म्हज्या आत्म्याची पोताय मान राखून तुज्या नांवाचो दीस म्हाका चलयता दीस म्हाका चलयता विस्फोट म्हाका चलयता आयज म्हाका उणें नासना विस्फोट म्हाका चलयता आयज म्हाका उणें नासना सर्वेस्पराच्या काळजान मेळटा काकलूत आनी तारण दिवपी भरपूर मोग. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज बुधवार सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराची बुजवण जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता. सगलो म्हजो विस्वास. सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये, एकाकुतीचे माये, चुरचुरे कोर मोचे. चुरचुरे कोर मोचे. हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगल्यान तुका पाचारलेली वाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवाशा आनी बरवाशा पातक्यांच्या पातक्याच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो. बरवासो. पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे उगड तुजे हात म्हाका म्हाका एका दुर्बळ एका पातक्या दुर्बळ पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासणाचो चाकून कशी. चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून दिलो म्हाका देखून म्हाका ताचे काकुती ताचे काकलुतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताय तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची साल्वासावांची कोटा कोटा जायते फावटी जायते आदी फावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली. पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणा हांव जाणा तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव जैत वतली. हांव जैत पडटलो. हांव जाणा हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली मजत म्हूण. दितेली म्हूण. जर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयो तुजेर पातयो पूण भियेता पूण भियेता पातकाचे ताळणेन पातकाचे ताळणेन तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन मागना म्हूण जायन म्हूण. आनी बाडीत म्हूण आनी बाडीत म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो ओ तर ओतोर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय. तुजे ताय.
आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या परमणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून एम कोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडू म्हज्या देवा आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरेक पेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत येसू लागून मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मेरेक पेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत येसू लागून मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरेक पेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत येसू लागून मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरिये आदार दी उदृश्टाक सांपडलेल्या मजत कर अस्कोत काळजांच्या माग पोरचे पासून जाशरातीन देवाच्या मुण्याऱ्यांची विनंती कर सगल्या देवाक पेटयलोल्या अस्तऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो येसायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थुया हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तूं जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगल्या पिडेस्तां पासत ह्या वेळार आमी मागुया भोव करून ह्या दिसांनी जायत्यो कोवीड केसीस वाडलेल्यो आसात आमच्या आख्ख्या भारतांत तांचे पासत करीत भाशेन मागुया आनी ह्या सगळीं वेगवेगळे तरेचे पिडेन जावं मनाची जावं कुडीची जावं काळजाची तांकां पिकोवणीचो हात लाय म्हूण मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा सोमिया म्हजे मागणें आयक सोमिया आसूं तुमचे सोवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या संगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं गायन घेवया T29 पेज नंबर 216 T29 सदांच आदार